आणि कसं करतो समय हे सुरना कूट करता सुरना कूट तर सुरना कूट की आजी कोण सुरना तळतं सम मसाला ते लायक कोण अंगा रेडी कोण दवरला डाळी राईस पोडी सुरना कूट फुल ट्रेडिशनल कोंकणी लंच आजी म्हणून 1 घंटा जायनी आणि बाबू काही हंगामा केला काही वर्ड मस्त उतर फ्रेम मग म्हणजे प्लीज यो तुझ्या पप्पा ना सोबत व्हॉट्सअप गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग आणि परत गुड मॉर्निंग घंटे झालं 9:19 आता जस्ट उठलो काल रात्री थोडे निदान लेट झाल्या आणि आता 10 घंटा मग क्लासेस तर हंगा फुल मोड जाला सकण पावसच येलो चिरचिर पडतच येलो आणि आता अम्मा उठयले अम्मा तर ब्रेकफास्ट रेडी करतस आज सॅटर्डे फुल हॅक्टिक शेड्यूल असं आज गणपतीचे सेकंड कोऑर्डिनेशन मिटींग असं म्हाका वतना तो बच्चा जत्तल की ना वतना बट लेट वतलो मेग पुरा क्लास कोर न्हू म्हळ्यार 9:30 ते म्हाका क्लास आसा ताजी मागीर हांव वतलो गणपत लागीं लागीं येतच गायज ओन्ली 58 डेज लेफ्ट आता कशी त्या 58 डेसात वताल्या कळना भारी लायक फील जाता म्हळ्यार गणपती तसं आमगे फेवरेट फेस्टिवल हे एवरी इयर आमी 5 दिवस खातीर वेट करता ती भारी खुश जातास आता पोचून पडून निमगे अम्मा कसं ब्रेकफास्ट करतास आजी तर अम्मा हांगा ब्रेकफास्ट रेडी करतास अम्मा तर करतास मेगे फेवरेट रुलांव नवे अम्मा हांगा तर मिरसांग करतास अम्मा तर रुलांव करतास मेगेल अम्मा आजी मस्त दिवस दाखव पोल इडली पुरा खालना बस थोड्यात लाईट खाऊयात अशी आम्ही सांगताच गुड मॉर्निंग आता ती करतली मग ब्रेकफास्ट करून हांव क्लासा बसता गायस कसं वार येतच पळया थंड थंड वार येतं च्या करतस आजी आणि रुलांव जातस ब्रेकफास्ट रेडी जाला पण ब्रेकफास्ट करता खाली 5 मिनिट मात्र असत म्हाका क्लास स्टार्ट जावचे खातीर थोड्या कामा खातीर तो चमकल हलो आता जस्ट घर कडेन आयलो आनी अम्मा तांकां लंचा प्रिपेर करता असो वग्गी वचून आयलो मागीर काम खतम केला हांगा मस्त मोडे जाला अम्मा हांगा तर लंचा प्रिपेर करता असो दाळी रेडी जाता असो आता म्हाका 1 घंटाक वच्चे आसा घंटे जाले 12 आनी कसं करता समय हे ते सुरना कूट करता सुरना कूट आणि ती करायचं पोडी कराता पोडी ते त्यालाच ना थोडी दिता मग हाँ तो सुरना कूट की आजी 1 नंबर क्या बात है लायक कोण सुरन सान कट केला अम्मा आणि या बडा 1 नंबर आज फुल सुरना कूट फुल दाळी तोय राईस सुरना कूट कार त्या फोडी या बडा राईस रेडी झाला या बडा गायस कूट रेडी जातस पळया सुपर लायक कोण सुरन तळतस अम्मा आणि या बडा फोडी रेडी 1 नंबर उसळी 1 नंबर हंग पळया मसाला ते लायक कोण हंगा तर रेडी कोण दवरला आता वाटीतली अम्मा दाळी राईस फोडी सुरना कूट लायक जातना फुल ट्रेडिशनल कोंकणी लंच आजी हंगा लंच रेडी जाला हे पळा अम्मा म्हाका वाट्टा घालून दितस हे पळा सुरना कूटय रेडी लायक कोण मसालो वाट्टून सुरन लायक कोण फ्राय करून गला आणि हे पळा फोडी सुपर गाईस आमची केली ट्रेडिशनल स्टाईल आज लंच चलो आता फटाफट लंच करूया गाईस जस्ट ऑफ बँड्रा एरियांत आयलो कसन रिडेवलपमेंट जाला हांगा ब्युटिफूल नव्हे फुडें शिनो आशिल्ले फुडें 3 माळ्याची बिल्डींग आशिल्ली हांगा पूरा हांगा चेंज जाला आतां हांगा वयर पळ्यार आसता माती गुंत जाता आशिल्लो हांगा दाखोवन चलो हांव तो वता क्लासाक हांगाची मेगल क्लास आसात ह्यांची एरियान तूं काही चड आतां म्हाका आजी ट्रॅवलिंग ना एक जाग्यार आसल्यार प्रॉब्लम ना म्हळ्यार काही चड ट्रॅवलिंग नसता ना जाल्यार असना ट्रॅवलिंग चड आसता एक दुसरी कडेन वचपाक हांगा चलो फिनिश करता बाबा न्हिद करून पुरो जाल्ला जाल्यार हांव क्लिनिका गेले थोडे वेळा खातीर सकाळीं सो क्लिनिका देखून आयली मागीर तागेलें नाड हाडून पुरो जाल्लें आनी हांव आतां लंच करूं आयलें किचनांत तूं आनी आजी अळसांदे उपकरी चपाती पत्राडो आनी दाळ आनी शीत यमी जेवण आजी पत्राडो हांगा भाजीला सो भाजी में क्रिस्पी पत्राडो खाऊया आम्ही आणि लायक लंच करूया बाबू उठवाच्या पुढे फटाफट जेवून घेता ओके गाईस हांगा मेगेलो तो क्लास जालो हांव तो घर कडेन वता आनी मेगेल स्टुडंटान हांगा घर चेंज केलो करून म्हाका गोतून आशिल्लें म्हाका सांगलीची म्हाका वेळ जालो हांगाची नवेची बिल्डींग आनी आतां शिफ्ट जाला आतां हांव घर कडेन वता 7 घंटा ऑनलायन क्लास आसा आनी मागीर 8:30 आसा ताजी मागीर म्हाका मिटिंगा वचका आज मिटिंगा टायमार वचचा जायना दिसता म्हाका
पळोया आता कसं ना ठीक आहे पळोया चलो आता घरकडे सो आता क्लिनीक आयलेली सांजवाडा 6:30 म्हळ्यार बाबू न्हिदलो आनी मागीर एक पेशंट आशिल्ले सो हांव आतां क्लिनीक आयली आनी मम्मी न्हिदले थोडे रेस्ट करता सो म्हळ्यार तो दनपार दुखून न्हिदो शकता दिना न्हिद न्हीची हांवें न्हिदनी रेस्ट करनी बट म्हाका क्लिनिका येवचें आशिल्लें सो क्लिनिका आयली पेशंट केल्ले आतां जस्ट फ्री जावन बसल्या आनी जोरान पावस आयलो मातशे दीस लागून पावस ना आशिल्लो आय डोंट नो कशी आज मस्त जोरान पावस आयलो हांव क्लिनिका येताना 7 हाणी आशिल्लो तो आयली मागीर मस्त जोरान पावस आयलो सो मागीर असिस्टंटाक फोन केले की सत्य घेवन यार मस्त जोरान पावस आयलो आतां चिके राबला दिसता पावस घरा आसतना काही कळना ते आमी पुरो विंडो आनी पुरो बंद करता ती बाबू तरी मारी भायल्यान कसं मच्छर बिच्छर येवची नाका म्हणून सगळे विंडो बंद आसता सो काही कळनी म्हाका पावस आयलेलो जोरान आनी पेशंट येवन बसले मागीर आतां जाल्लें काम जाल्लें आनी जस्ट आतां फ्री जाली आज काही गणेश येना म्हण म्हणला ताणें ते आज ताका गणेशोत्सवाची सेकंड की थर्ड म्हाका ना म्हळ्यार मिटींग आसा आज हांव आनी बाबू दोगे ताका मिस करतली ती ताणें म्हाका काली सांगिल्लें भाई येना हांव भाई मिटींग आसा जस्ट घरकड रिगलो आनी हांगा जोर पावस स्टार्ट जालो खसन टायमींग मेगेले एंटर केले फुर्र काही जोर आना आनी आमक आतां कसन म्हाका कोण दिता असं खावच्याक आमगे फेवरेट रुलांव म्हळ्यार रुलांव भाकरी कोण दिता असं ती आतां एक्चुअली म्हाका कसलो भूक लागलेली पावस हो आज कंडापट्टी दिसता खायलें आतां गरम गरम रवा भाकरी आनी लायक कोण हुनो चा पिवया तर कसोन ट्राफीक बाप रे नशीब तेन्ना पावस येनी हांव रेनकोटाचे पॅन्ट घालला वयर घालनी कशें न्ही ताजे खातीर नशीब हांव घरकड पावलो ताजे पावस आयला केन्ना असो पावस येता वता ना तें म्हाका मस्त लायक जायना म्हळ्यार काड का घाल का म्हाका सकाळ येवन 1 घंटोय जायनी आनी बाबू थंय हंगामा केला काही रडू मस्त रडतस काय मम्मी म्हणली प्लीज यो इथे आज पप्पाही ना सांभाळच्या काय तरी दोघे असल्याची की मॅनेज जाता ते क्लिक पाप मी कसं नाही करू जायना तो रडतो असल्या ताका देऊन पैसू का सो ती म्हणली पेशंट ना तुला प्लीज वयर यो म्हाका एक क्लिक जायना मॅनेज स्वतः ती बत्तच घरकडे काडी कशी काही गुंडू ललता मम्मी को करता होय बाबू बाबू लल्ला फिश मम्मी आईली पडे मम्मी आईली पडे अंकी काढली पडे दही काढली आपण ओ कच्चू झाले बेबी एक घंटो पैसे ना मम्मा बिना एक घंटो पैसेच ना ओ ओ ओ ओ आईली बाबू आईली हुनो रवा भाकरी आणि चा एक नंबर मेगा क्लास आणि पुरो जाल्ले घंटे जाल्ले 10 आता म्हाका मिटींग वचचें आसा चिकी वेळ जाताले आज म्हाका बाबा काय मेळचें वचचें जायना ओके गायस आता जस्ट आता घरकडे आयलो आनी ठीक आसतलो आता व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां पर्जन व्हिडिओ पसंद आले प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गायस एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कॉमेडी कपल बाय गायस